नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव सुमिता कुंकळकर। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। अमित शहाच्या स्टेटमेंटा विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 7 दिसां भितर दिवचे स्पश्टीकरण, काँग्रेसीची मागणी। म्हादय विशीं अभ्यास केल्या उपरांतूच करतलो वक्तव्य अशें म्हणीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी म्हादय विशीं विधान करप टाळ्ळें। गोंयांतल्यो आनीक 1 वा 2 सुवातो रामसार सायट म्हणून करतले अधिसुचीत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। गरोवणेचेर घाल्ली फी घेवची फाटी, बाणावलेच्या नुस्तेकारांची मागणी। आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्मिती, वातावरण शुद्ध, मन शांती आणि अध्यात्मिक समाधाना खातीर गोमंतक सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीन अग्निष्टोम महासोमयागाचे 5 ते 10 फेब्रुवारीक आयोजन। आता पळोवयात खबरो विस्तारांत। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान बेळगावांत म्हादय विशीं केल्ल्या विधानाचेर स्वता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची आनी येता त्या शुक्रार मेरेन गृहमंत्र्यान केल्ल्या विधानाचो निषेध करचो अशी मागणी गोंय काँग्रेसीन केल्या। तशेंच वेलिंगच्यान हात से हात जोडो यात्रेक सुरवात करतले, ज्याच्या माध्यमांतल्यान म्हादय विशीं जागृताय तशेंच लोकसभेच्या प्रचाराक सुरवात करतले अशें काँग्रेसीन ह्या वेळार सांगले। जाल्यार गोंयच्या दोनूय खासदाराच्या जागेचेर काँग्रेसीचेच उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास लेगीत काँग्रेसीन ह्या वेळार उक्तायलो। म्हादय हो जो आज मेन मुद्दो आसा ताजेर एक आज PSCन एक रेजोल्यूशन घेतला। सो आय विल जस्ट रीड द रेजोल्यूशन। PSC of Congress met today at GPCC office, Panjim, and resolved to demand a clarification from Dr. Pramod Sawant, Goa Chief Minister, on the statement of Honorable Home Minister Shri Amit Shah regarding his claim that the DPR was approved in consultation with Goa. No amount of statements by proxy ministers is sufficient, not acceptable to the people of Goa. Goa and Goans need to know the truth only from the mouth of Dr. Pramod Sawant. If Goa CM does not condemn the statement of Shri Amit Shah, the Union Home Minister, then it is clear that Goa has sold River Madai for the state of Karnataka politics. We demand that Goa Chief Minister should condemn the statement of Shri Amit Shah by Friday. With that thing, Congress Party is having a program tomorrow to go to the house to house campaign. Congress Party as the Haath Se Haath Abhiyan of follow program of Bharat Jodo led by our leader Rahul Gandhi ji, who had walked 4,030 kilometers across Kanyakumari to Kashmir, and that has on a Padayatra which spoke about love and affection and brotherhood, and speak about the need to put full stop for the hatred politics which RSS and BJP is spreading in India. Therefore, that follow program of Haath Se Haath program will be happening tomorrow in Velim Assembly segment, and I'll be participating in that also. And the Congress Party will go to the house program in the next 2 months toward in Goa, and we will all go to the people of Goa with a letter of Mr. Rahul Gandhi ji. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी गोंयांतल्यान म्हादय कर्नाटकांत घुवणावपा विशीं विधान करप टाळ्ळां। शेनवारा पणजे भाजपा मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तांकां पत्रकारांनी विचारिल्ल्या माहिती विशीं तांची भुमिका कितें ते गोंय सरकाराच्या भुमिकेक हे विशीं तेंको दिता काय ना असो प्रस्न केल्लो, मात तांणी ते विशीं हे विशीं अभ्यास सुरू आसा म्हणीत जाप दिवप टाळ्ळें। तांच्या फाटोफाट भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदेनांद शेट तानावडे हांणी लेगीत म्हादय विशीं वक्तव्य करप टाळ्ळें। हाचे वयल्यान म्हादय विशीं सध्या भाजपाचे फुडारी कांयच उलोवंक सोदिनात हें परतून एकदां स्पश्ट जालां।
जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास है, वो इसके कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं जो जवाब दे सकते हैं। और वी आर गोइंग टू सपोर्ट जब विषय आएगा तो सारे तथ्यों को संज्ञान में गृह मंत्री ने देखा है, दोनों मुख्यमंत्रियों को बात करेंगे तो क्यों नहीं करनी चाहिए? फेडरलिज्म में तो बात होनी चाहिए। हाँ। विषय है, तथ्यों पे वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एक्सपर्ट अध्ययन करते हैं, एक इस तरीका होता है तो जो तरीके पे विचार किया जाएगा। मैं आपको कैसे बिना अध्ययन के विषय तथ्यों का अध्ययन करके बताएंगे आप? नहीं जैसे मैं बजट का अध्ययन करके आया ना, जब विषय आएगा तो अध्ययन करके बताएंगे। नहीं, गोवा गवर्नमेंट तो कुछ उसमें करे। अभी गोवा गवर्नमेंट या कर्नाटक गवर्नमेंट है, अभी तो राज्यों के स्तर पे बातचीत का विषय है। हमारे पास जो पर्यावरण स्वीकृति के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी उसके बाद ये विचार गोंयांतल्यो आनीक एक वा दोन सुवातो रामसार सायट म्हणून अधिसूचित करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। वर्ल्ड वेटलँड दिसा निमतान कुडचड्यार आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो। पयलीं रामसार सायटी अधिसूचित करपाक लोक विरोध करताले, पूण आतां तशें ना। रामसार सायटी विशीं लोकांची मानसिकताय बदलल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। कुडचड्यातले नंदा लायक रामसार सायट म्हणून आज डिक्लेअर जाले, त्या खातीर एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट मिनिस्टर खास करून भुपेन यादवजी हांचे आयले आनी आज जवळपास 75 रामसार सायटचे सगळे मॅनेजर देशभरांतले जम्मू काश्मीर पासून ओडिसा पर्यंत ते हांगासर आशिल्ले आनी वेटलँड अवेरनेस कॅम्पेन जो आज लॉन्च जालो हांगासर, त्या खातीर खरोखरूच गोंया खातीर पयलें रामसार सायट डिक्लेअर जावप हो प्रावड मुवमेंट आसा। आनी हाज्या बरोबर आमी केल्लो जो पुराय रामसार सायट करपा खातीर आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरान घेतलो प्रयत्न खरोखरूच आज डिक्लेअर करता आसतना खूब खोस भोगता। अशाच पद्दतीची अजून एखादी दुसरी रामसार सायट गोंयांत जावपाक शकता, बट सगळी गोंयांतली एकंदर सरोवर जेका आमी तळी म्हणटा ती वाचोवपा खातीर आमचे WRD मिनिस्टर हांच्यांनी जी कॅम्पेन सुरवात केल्या। आमी म्हणटा की जे पुराय ह्या कॅम्पेनिंगात आमी सगळे जाण वांटेकारी जावचे, गोंयकारांनी सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी गोंयांतली सगळी तळी जी आसा ही जलसंवर्धन करपा खातीर ह्या कॅम्पेनिंगात सगळ्यांनी वांटेकारी जावचें। दर्यावेळे वयल्या वाठारांत रावपी लोकांचे जिवीत पारंपरीक नुस्तेमारी वेवसायाचेर आदारीत आसता। ह्याच नुस्तेमाऱ्या कडल्यान सरकार आतां पयशे घेता। हे पयशे घेवपाचें सरकारान बंद करचें अशी मागणी बाणावलेच्या नुस्तेकारांनी केल्या। लोक फकत पयशा खातीर गरोवपाक येना तर एक आवड म्हणून गरोवपाक येतात, तशेंच दावणी मारून लेगीत नुस्तेमारी करतात। आयज सरकार अशा वेवसायांत लेगीत पयशे घेवपाक लागल्यार लोकांनी करप तरी कितें असो प्रस्न थळाव्या बाणावलेकारांनी उक्तायला। दोयरो म्हळ्यार आमगेलो लायफ गो जिवीत, हे दोयऱ्याचे आमगेले नुस्तेकारांनी पोट बोला आनी हे दावणी मारपाच्यो गोऱ्या बोडगे न्हंयकोळे दोयऱ्याको गरावपा आमकां आमगेले पांय तेम शिकयला। सो ही दावणी मान लोक आपणागे डिस्पोट इग्राज कोतालो। हे दावणेचे आनी गोऱ्या बोडीचे गव्हर्मेंटान 500 रुपया रेट दोल्या। हे पाट ते 500 दोतले आनी एक वर्सान 5000 कोतले। हे गरीब लोकां हे फिशींग करपा तेमी फ्री करपा जाय, हेजे पयशे घेवप नाय। आमगेले जायत गोंयकार भाव ते इंग्लंडा, जर्मनी, हॉलंडा गेले आनी जेन्ना थिंग फिशींग रॉड बी घेवन येताय, बायल भुरग्यां बारा केन्ना दोयऱ्याकोळे न्हंयकोळे गरावपा येताय उमेदीन। पयशे करपा न्ही तेंगे उमेद हो एक स्पोर्ट। हेजे दुखू गव्हर्मेंट पयशे कोत म्हळ्यार चोय। हे नेटाचे आमगेलो गोंयकार लोक गरावपा दुखू येवपा ना दोयऱ्याकोळे। सो हे दोयऱ्याको येयना जाच्या कोताय काय, कोल हाफ करूं कोताय काय, आम कोणा हे चोयाय। हांव एक 40 आमदारां सांगता, हे तुमी इश्यू आल्टो बंद करून उडोवपाचो। हांव 40 आमदारां चॅलेंज कोता, जो हे दोयऱ्या कितें रूल जावन जाला आमचे बरें हय 5 किलोमीटर स्विमींग करपाचें आनी तेंक हांव 1 किलोमीटर मुखार दोता। आनी जरी तर तेम म्हाका हांव 5 किलोमीटर स्विमींग कोतालो, तेम 4 किलोमीटर स्विमींग करपाचें। तेम तर म्हाका हाट मारलो जाल्यार हो रूल पास। आनी जरी तर तेम हांवें हाट मारलो न्ही, हो रूल स्क्रॅप करपाची ही मुगेली 40 आमदारां चॅलेंज।
सकारात्मक ऊर्जा निर्मिती, वातावरण शुद्धी, मनशांती आणि अध्यात्मक समाधाना खातीर गोमंतक सकाळ माध्यम समूहाच्या वतीन अग्निष्टोम महासमयोगाचे आयोजन केला। विश्व कल्याणार्थ आयोजित ह्या यागाची सुरवात आयतार 5 फेब्रुवारी दिसा सकाळी 9 वरांचेर जातली। 6 दीस चलपी ह्या यागाची सांगाता 10 फेब्रुवारी दिसा सकाळी अवगुत स्नानान जातली। सध्या सकाळी सुरू जावपी ह्या यागाची सांगाता सांजे 7 मेरेन जातली। खासा म्हळ्यार ह्या यागाच्या परिणामाचे शास्त्रीय कसोटीचेर परीक्षण लेगीत करतले। म्हापशेचे ग्राम पुरोहित सोमयाजी सुहोत्या, दीपक दक्षित आपटे हे या समयोगाचे यजमानपद सांबाळटले। सोमयोगाच्या दर्शना खातीर येवपी दर एका भाविका खातीर दनपरा महाप्रसादाची व्यवस्था आसतली। भगवान परशुरामाची भूंय असो लौकीक आशिल्ल्या गोंयांत यज्ञाची परंपरा बरीच पोरणी आसा। याच परंपरेचे पुनरुस्थान करपा खातीर तशेंच यज्ञ संस्कृती सांबाळून दवरपा खातीर या यागाच्या माध्यमांतल्यान फुडाकार घेतला। केंद्र सरकारान मांडिल्लो अर्थसंकल्प ग्रीन इकॉनॉमी उर्बा दिवपी थारतलो अशें वक्तव्य केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी केला। हो अर्थसंकल्प बायलांक, तरणाट्यांक तशेंच गांवगिऱ्या अर्थवेवस्थेक घटाय दिवपी थारतले अशें तांणी म्हणलां। भारतांत बेरोजगारीचो आंकडो उणो करपाक केंद्र सरकाराक येस आयलां अशें यादव हांणी म्हणलें। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पास है, वो इसके कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं जो जवाब दे सकते हैं। और वी आर गोइंग टू सपोर्ट द विषय आएगा तो सारे तथ्यों को संज्ञान में गृह मंत्री ने देखा है, दोनों मुख्यमंत्रियों को बात करेंगे तो क्यों नहीं करनी चाहिए? फेडरलिज्म में तो बात होनी चाहिए। विषय है तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, एक्सपर्ट अध्ययन करते हैं, एक तरीका होता है तो जो तरीके से विचार किया जाएगा। मैं आपको कैसे बिना अध्ययन के विषय तथ्यों का अध्ययन करके बताएंगे आप? नहीं, आपसे मैं बजट का अध्ययन करके आया ना, जब विषय आएगा तो अध्ययन करके बताएंगे। नहीं, गोवा गवर्नमेंट तो कुछ उसमें करे। अभी गोवा गवर्नमेंट या कर्नाटक गवर्नमेंट है, अभी तो राज्यों के स्तर पे बातचीत का विषय है। हमारे पास जो पर्यावरण स्वीकृति के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन आएगी उसके बाद ये विचार। फाटल्या कांय वर्सां सावन वास्को शारांत भिकाऱ्यांचो व्हडलो प्रस्न उप्रासला। भिकाऱ्यांच्या दिसान दीस दादागिरी वाडत आशिल्ल्यान लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला। हे भिकारी झगडटात, सोरो पियेतात, रस्त्यार कोयर घालतात आनी बेकायदेशीर वावर करतात। देखून थळाव्या आमदारान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। नाना बांदेकरान जी हांगा बांदलेले ब्युटिफिकेशन बांदलेले, व्हेरी गुड बांदलेले, व्हेरी बेस्ट बांदलेले आसा। मागीर मदीं म्युनिसिपालिटीचे हांगा मागीर केअरटेकर आसलेले, क्लीन बी सगळे करताले। सो मागीर लॉकडावनासून मागीर न्हू जे हांगा बॅगर्स जे हांगा रावले पळय ते मागीर हांगा शिरकले। आनी हांव ब्लेम करना, म्युनिसिपालिटी ब्लेम करना आनी हांव पुलिसांवर ब्लेम करना, गोवा पुलीस हांगा वास्को पुलीस ताकाय ब्लेम करना। हांव ब्लेम करता जे कोण हांगा येवन तांकां जेवण दिता, बाबा तुमचे कोणाचे, तुमचे आवयचे एनिवर्सरी, तेजे बापायचे तुमचे एनिवर्सरी, या तुमच्या कॉलेज ट्रस्टाचे ना कोणा तुमचो बर्थडे आसा, तुमी हांगा हाडून तांकां जेवण वाडटा। तुमी हांकां कित्याक तुमी वाडटा जेवण? तुमकां हांगा लागीं चिकले आसा आनी बांबोळे आमचे ते ओल्ड एज आसा, थंय तो तुमी दिया न्हू। तुमी हांकां दोन तुमी मोटरायड करता। इंजिन सारकें 11 सारकें एकटो येवन समोसा पाव दिता, 12 साडे 12 कोण एकटो येवन जेवण दिता, सांजचे कोण एकदम वडा पाव दिता। म्हणजे तांकां कितें जालें की ही लोकेशन आमकां जेवण मेळटलें आसा तें दिता। ते मागीर आपली दनपारां ते आपले वयता पाकिटाचेर सोरो हाडटा ते आनी ते एक ग्लास घेवन पितात आनी ते जेवण तांकां आयते तांकां जेवण हाडून दितात। ते जेवण तेंचे जेतात आनी हांगा आपलो दीस काडटा। मागीर हांगा झगडी, दीस रात झगडी हांगा। तुमकां फटींग दिसता जाल्यार तुमी अख्खे शॉपार सलमन स्विटा, मालवणी स्विटा लायनीन शॉपां आसा आपल्या आपनगराचे, तुका सगळ्यांनी तुका सांगताले रिजन हे। पुलीस येता हांगा, पुलीस तांकां व्हरता, पूण पुलीस बाबडे कितें करतले?
आं ते आपले सकाळी हाडटा सांजे तांकां सोडटा तांकां परत खर्चो तांकां दनपार तांकां जेवण सांजे जेवण सीओ कडेन उलयतलो दाजी बाबा कडेन उलयतलो सो ह्यो हांकां हा खंयसून तो काडपाचो हांगा आनी आमचे पालक मंत्री आहा पळय मोविन कुदिनो ऑनरेबल मिनिस्टर तेंचे कडेन डिस्कस करपाची गरज आहा सुंदर सिटी ह्यो आमचो हेतू आसतलो आनी हे हेतून आमी फुडें वयतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांचे हाजेरीन कुडचड्यार वर्ल्ड वेटलँड डे मनयलो. भूपेंद्र यादव हांच्या हस्तुकी काकोडे कुडचडेच्या नंदा तळ्याचे गोंयांतली पयली राखसार सायट म्हणून नियुक्ती केल्या. गोंयांत तशी आनीकूय तळीं आसात देखून आमी आनीक 2-3 तळयो रामसार सायट खाला नियुक्त करच्यो अशी मागणी ह्या वेळार उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान केंद्रीय मंत्र्या कडेन मागणी केली. कॉन्फरन्स हांगसर आसा सो नक्कीच न्हय फक्त एनवायरमेंटच्या निमित्तान किंवा नजरेन पण एकंदरीत सगळ्या ज्यो घडणुकी आमच्या गोंयांत घडटा तातूंत भितरली एक प्रमुख अशी घडणूक अशी म्हाका तरी मनाक दिसता. दोस्तानो ह्या निमित्तानच हांव श्री काब्राल हाजी मना पासून तुस्त करता आनी शाबासकी दिता की तांचे नंदा लेक नांवाचें नांव पळयात तळ्याचें सुंदर नंदा लेक ते सुंदरशें तळें जें आसा पळय विस्तीर्ण अशें तळें जें आसा पळय हे तळें रामसर यादीत समावेश करपा संबंदी तांणी पुढाकार घेतलो. पुढाकार घेवचे पयलीं आपले गांवचे सगळे लोकांक तातूंत सहभाग घेतले सभे करून घेतले तांकां विश्वासाक घेतले तांची मान्यता घेतली. हांव 1-2 मिटिंगी आयलो हांगसर आनी त्या वेळार आमचे गोंयच्या वतीन गोंयचे प्रातिनिधी नंदा लेक आसा पळय ही पयली सायट जावन आसा रामसर. म्हजी विनंती आसा मैं आपको विनती करता हूँ सर कि न सिर्फ एक से वह इतना सुंदर प्रांत है इतना निसर्ग से भरा हुआ है कि हमको और 1, 2, 3, 4 साइट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे आपको विनती करेंगे और करना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है. When we say 550 for the state of Goa, it is very big, very small state. But right now, with this endeavor, we have been seriously working for the last 2.5 years almost, and we are achieving whatever are required to be nominated as the best wetlands in the state. And taking this forward, we are where our ancestors have protected these wetlands. It is not created by us, but it has been protected for generations together. Creations by them, where I think today, as all of us, have to be part of its protection. And looking forward on this system, we feel sometimes why do we have to notify them? Why do we have to protect them? But what has happened is we have realized that over a period of time, we, as rightly pointed out by the speakers ahead of me, that we are becoming more than the environmental angle. As WRD Minister has said, that today, when we had so many bird species, it is declining. And for that is the very same reason, is because we have to protect and notify wetlands in the entire country. बाणावले मतदारसंघात 21 फेब्रुवारी कार्निवाल मनयतले. फाटलीं 30 वर्सां बाणावले मतदारसंघात पारंपरीक पद्दतीन कार्निवाल मनयतात. कोरोना महामारीच्या काळात 2 वर्सां कार्निवाल मनोवपाक पावलो ना, पूण अंदू बाणावले वाठारांत पयले फावट कमिटी करतले. तशेंच 7 गांवांतले एक प्रतिनिधी वेचून तांकां कार्निवालाक वेगवेगळ्यो संकल्पना मांडपाक मेळटल्यो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगसान सांगलें. फर्स्ट टाइम इन दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रेडिशनली जे कंटिन्यू करताले 30 वर्स जाली. युनायटेड बॉयज ऑफ बेनावलीम have been organizing carnival float which was happening in Benaulim, and this year Benaulim is launching a carnival committee. आणि ही जी कमिटी आहा 7 विलेजी एकलो एक कमिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतलो आणि युनायटेड बॉयज ऑफ बेनावलीम यांचे वांगडी आसतले आणि वी वूड युनायटेड क्लब ऑफ बेनावलीम यांचे वांगडी आसतले आणि हेंच बारार वी वूड लायक टू कॉल all the 7 villages of Benaulim to participate in this traditional carnival float along with all other villages of Goa जे कोण ट्रेडिशनली बाणाल्यांत येताले तांकांय आमी उलो मारता. 21 तारखेर आमी हो फ्लोट ऑर्गनायज करतले आणि फ्रॉम देअर ऑन every year we are going to have this Benaulim constituency inter village plus other villages of Goa who would like to participate in this carnival float, and we are going to have a bigger event from here on and continue it.
आयच्या तंत्रज्ञानाच्या युगांत विद्यार्थ्यांच्या उदरगती खातीर वेगवेगळे शिक्षणीक कार्यावळी करप महत्वाचें. त्याच बरोबर भुरग्यांक भुरगेपणांतल्यान वेव्हारीक गिन्यान मेळोवपाक उर्बा दिवपाक जाय. ते खातीर वेगवेगळे उपक्रम राबोवपाक जाय. शेनवारा सत्तरीच्या कोरपाडे वाठारांतल्या मुळावे शाळेंत बाजार डेचें आयोजन केल्लें. ह्या बाजार डेचें उक्तावण थळावी उपसरपंच राधिका सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. विद्यार्थ्यांनी बाजार डेच्या निमतान तरेतरेचे गांवठी भाज्यो तशेंच हेर सामान विकपाक हाडिल्लें. गोयचो आख्खो भंडारी समाज भाजपा वांगडा आसा म्हूण भाजपाचो फुडारी गिरीश उसकयकर हांणी केल्लें विधान समान न्हय अशें मत आम आदमी पक्षाचे फुडारी रामराव वाघ हांणी केलां. भाजपाच्या सरकारान ओबीसी तशेंच अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या उदरगती खातीर कांयच केल्लें ना. जर कितें केलां जाल्यार तें मुखार हाडचें अशें रामराव वाघ हांणी म्हणलां. आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकर हाचे आड आरोप करपा खातीर गिरीश उसकयकर हांणी ती वक्तव्यां केल्ल्यात अशें वाघ हांणी म्हणलां. गिरीश उसकयकर हो जो ओबीसी मोर्चाचो कन्व्हिनर आसा ताणें काल अशी स्टेटमेंटां केली की भारतीय जनता पक्षा बरोबर सगळो भंडारी समाज आसा आनी तो फोडपा खातीर खंय आम आदमी पक्षान फाटल्या इलेक्शनाक ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांकां एक भंडारी ज्ञातींतलो उमेदवार सीएम उमेदवार म्हणून घोशीत केलो आणि भंडारी समाजाची मतां फोडून भारतीय जनता पक्षाचो पराभव करपाचो प्रयत्न केलो. पयलें म्हटल्यार हांव नकळो की भंडारी समाज हो केन्नाच्यान भारतीय जनता पक्षा बरोबरूच आसा. भंडारी समाजाक कोणें गृहीत धरचें न्हू, पण आम आदमी पक्षांनी धरून भारतीय जनता पक्षाक भंडारी समाजाची सगळी मतां मेळपा सारकें भारतीय जनता पक्षान पयलीं कितें केलां भंडारी समाजा खातीर वा ओबीसी समाजा खातीर हे तांणी करून दाखोवचें आनी गिरीश उसकयकरान तें सांगचें. तुमी जे आज ओबीसी मोर्चाचे कन्व्हिनर म्हणून आसा थंय तुमी कितें काम करता? भंडारी समाजाचे वा ओबीसी समाजाचे वा इवन एसटी समाजा तुमचे मोर्चा आसा, एससी मोर्चा आसा, तुमी एससी एसटी ओबीसी समाजाचे खंयचे प्रश्न घेवन तुमी तुमच्या नेते मंडळी कडेन गेल्यात? आज कितलेशेच प्रश्न प्रलंबीत आसात. वेगवेगळ्यो ज्ञाती संस्था वेगवेगळे डिमांड करीत आसात. वेगवेगळे ग्रुप आसात, बहुजन संघ आसात, ते कितें कितें मागत आसा. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कितें कितें डिमांड करीत आसा. विद्यार्थ्यांचे कितलेशे डिमांड आसा. ताचे स्कॉलरशीप तुमी टायमार पे करिना ओबीसी आनी एनजीओ. आनी तुमी फक्त जेन्ना आज आमचो पार्टी प्रेसिडेंट बिकॉज इज भंडारी आनी तो ताका फाटल्या इलेक्शनाक सीएम फेस म्हणून हे केल्लो म्हणून तुज्या सांताक्रूज मतदारसंघातलो म्हणून तुका थंय तो आमी उबे केला. संसदेत म्हादयचो विशय मांडून आपूण केंद्रीय नेतृत्वाक हे विशीं जाप विचारतलो अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोरान सांगलें. काँग्रेसीच्या खंयच्याय खासदारान हो विशय उपरासलो तरी लेगीत आपूण ताका तेंको दितलो अशें तांचें म्हणणें आसा. Whenever my senior colleagues raise that thing, I'll be there to support him and I'll make other friends from our Congress party also to support him. Whether Sripant Nayak, the minister, whether he will raise that in parliament, whether he has the guts to raise it, we should ask them also. State ka issue, Goa Congress, we are for Goa first, okay? We stand for Goa's welfare and we want a amicable relation with Karnataka. We are not having a boundary issue under this. But BJP and RSS is playing politics with this sentiment. That only I am again and again saying to you, but you are very vehemently not ready to get that my point that BJP and RSS is playing politics with Karnataka and Goa. We want to have justice for Goa and for us Goa's rights are more important. Emotionally we think that Goa first is our policy. आमच्या पक्षान दिल्लीच्या लिकर स्कॅमांतले 70 लाख रुपया गोंयांत प्रचारा खातीर वापरल्यात. हो आरोप फक्त म्हादयचो साळ न्हयो पोरण्यो गोंयच्या बंगल्याच्यो स्कॅम वयले लक्ष काडपा खातीर केल्लो आरोप अशें म्हणीत आम आदमी पक्षाच्या वेंझी वेगसान भाजपा सरकाराचेर टिका केली. आरोप समज खरो आसत जाल्यार चार्जशीट फायल करात अशें आवाहन लेगीत वेगसान हे वेळार दिलां. जाल्यार असली रणनितीचो वापर करचो न्हय, आमी कितेंय जालें जाल्यार लेगीत बावगोवचें ना अशें वेंझी म्हणटा.
आय थिंक एक आसपाची गजाल वाय 70 lakhs 70 करोड म्हणपा जाले 700 करोड म्हणपा जाले 70 lakhs ED इज क्लेमिंग. सो आय थिंक एवरीबडी कॅन अंडरस्टँड जो तमाशा बीजेपीन कालसून कॉमेस केला की 70 lakhs लागून. दिस इज ऑल अ तमाशा टू divert mother issue, divert the reversal issue, divert western pass issue, divert our issues of the fishermen, divert the issues of the railway track. आणि overall the central is doing it to divert the Adani issue. तुमको जरी तरी इतली तुमको एविडन्स आहा की 70 lakhs has been used over here, then file a charge sheet. आणि तुमको जरी तरी दम आहा, come face to face, we will discuss on ED. Don't do like this. Let's talk face to face. We'll talk about ED. We will talk about your corruption. We will talk about how you are going to prove and what you are going to prove. नुसतं पेपराचे जुमला गायल म्हणून आम दिवपा नाही. आणि तुम जुमला गायल म्हणून आम रिव्हर सालाचो इश्यू सोडपा नाही, आम मादयाचो इश्यू सोडपा नाही, आम वेस्टर्न बायपासाचो इश्यू सोडपा नाही, आम ओल्ड गोवा बंगलो हा तेजो इश्यू सोडपा नाही, आणि रेल्वे डबल ट्रॅकिंग जो पुला लागून तू माटाय तेजो इश्यू सोडपा नाही. वी आर नॉट गोइंग टू बाव डाऊन टू ऑल दीस टॅक्टिक्स. घाल भितर आमकां जात ते करा. वी आर नॉट गोइंग टू. एज लॉंग वी नो आवर इंटेन्शन इज क्लियर. आम्ही तुमचे भाशेन कांय जुमला केलो ना जाल्यार तुमगे हे ट्विटराचे आमी दिवपा नाही आणि तुमगे हे करपाचे. सो वी आर ऑल रेडी. वी नो वॉट वी हॅव डन अँड वॉट वी हॅव नॉट डन अँड एव्हरीथिंग इज डिक्लेअर्ड. सो एव्हरीबडीज बुक्स आर व्हेरी क्लीन. नो हिडन स्केलेटन्स आहे ते तुमको आहे आणि तुमगे स्केलेटन काडपा उगोत लागपा ना. लोकांनी मायंड चेंज करपाचें आणि आमगे गव्हर्नमेंट हाडपाचो आणि आमगे गव्हर्नमेंट हाडले म्हणटकीर तुमगे जितले स्केलेटन कितको तुमकां भितर घालता ते चोया आमी. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता तर रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक TV.